शिक्षणाचे मुलांचे शिक्षणाचे कामाचे सगळे इंटरनेटच्या माध्यमातून सगळ्यांचे बरे नेट फास्ट होतं ते बरं रावता आज कित्येकशे वर्सां जाली स्वातंत्र्य जावन आमकां हांगा कनेक्टिविटी कसलीच नाशिल्ली. आमच्या भुरग्यांक खूप त्रास जातालो. ते कॉलेजीन वयताले केन्ना सुटी आसली जाल्यार ती रातची नोटीस काडल्यार आमकां सकाळची कळटाली कॉलेजीन पावतकीर की आयज सुटी आसा म्हणून. अशें कित्येकशे खूप शिक्षणाक सुद्दां आतां सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान आमकां खूप प्रॉब्लेम जातालो. आमी कित्येकशे वर्सां जाली खूप प्रयत्न केलो, कोणाकडे नेटाकडे गेले, कोणाकडे टावर घालपाक आमी हे केले, पूण कांयच जावना. कित्याक हे पयस असल्या कारणान आमकां कोणी सहभाग तितलो दिवंक ना. कित्याक आमी कालेच्यान मेन काले आसा विलेज आमची, थंयच्यान 5 किलोमीटर भितर पडल्या कारणान आनी हांगा लोकांची लोकवस्ती खूप कमी आसा. त्या कारणान आमकां तितलो सहभाग कोणाचो मेळूंक ना. पूण बाई फाटले फावटी तेंची एक हे आसा, तेंच्या आईचे नांवार सुहासिनी आरसेकर हांचे एक ट्रस्ट आसा, ते हांगा सत्री वाटपाक गेल्ले. ते जावन म्हणपाक लागले की हांगा कसली कनेक्टिविटी ना आनी तुमी कशे रावता आनी तुमचो सहवास कसो जाता हांगसरल्यान कनेक्टिविटी बाकीच्या लोकां कडेन कशी जाता. म्हणून आमी म्हटले की आमी हाच्या पयलीं तशेंच येयला कित्याक आमचे कडेन काय ऑप्शन ना म्हटले. मागीर ते म्हणपाक लागले कितें आपूण तुमकां एक आश्वासन दिता म्हणपाक लागलो फुडले फावटी हांव हे चवथ येवच्या पयलीं 1 म्हयन्याच्या भितर तुमकां खंयच्या परिस्थितीन ही कनेक्टिविटी करून दिता. आनी तेणी आयज ती फुलफील केल्ली आसा. चवथीक 2 दीस आसतना आमी गांवच्या वतीन तेंच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंकां अशेंच हे भागोवचे आमी मागता. देव खंयचो वार्ड आज कार्यामळ तुमकां इंटरनेट कनेक्शन जे आसा ते संकेत आरसेकर जो सोशल वर्कर आसा तेणी दिल्ले आसा. ह्या हेजेर तूं कितें सांगपाक सोदता? आमचे संकेत भाऊ आरसेकर आनी आमकां खऱ्यांनी खूप गरजेचे म्हणटात. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांक खूप जाय आशिल्ली म्हटल्यार तांकां अशें नेटा खातीर खूप प्रॉब्लेम जाता. तेंचे टिचरींनी बी मेसेजी घातल्यो जाल्यार तांकां त्यो सकाळच्यो पावताल्यो. आमी एकदां अशें जालां स्कुलान वचून सुद्दां रिटर्न येयला. मागीर आमकां अशें खूप त्रास जाताले. ते त्रास जायना. कितेंय सर्च मारून जाय ते ती सोदूं शकता. कसलो होमवर्क तांकां समज कळना जाल्यार ते ती सर्च मारून करपाक शकता. असायनमेंट कितें दिले जाल्यार ते करता ती. सो आम संकेत भाऊ तेंचे खूप आभार मानता. तुम्ही हेजे पयलीं डिमांड केल्लो खूप जाणां कडेन पूण तुमचें काम जालें नासलें. आयज संकेतान खरें अर्थान तें करून दाखयलें. तुमकां उतर दिलें त्या कोतान. हय आनी हे काम आनी फास्ट जाले आनी मेन कितें आशिल्लें कितें आतां कोण बरो नाशिल्लो जाल्यार कोणाक अँब्युलन्सा सुद्दां फोन करतले जाल्यार आमकां 4 किलोमीटर भितर वचचें पडटलें आमकां. ते एक बरें जालें आतां की आमी हांगसरूच कितें कोण बरो ना जाल्यार फोन करून सांगतले अँब्युलन्साक. आतां पावतले आमकां ते सुद्दां. बरें जालें, एक बरें काम जालें आमचें. मुख्य डोनर संकेत शेट आरसेकर हांणी आमकां फर्स्ट टायम हांगा डोनेशन केलां. कितें इंटरनेट म्हणजे एक आतां मॉडर्न अशी एक अत्यंत गरजेची वस्तू. आनी त्यांनी आमच्या हांगा यूथ भुरग्यांक किती नेसेसिटी आसा ह्या टायमार 21st सेंच्युरी किती नेसेसिटी आसा ती त्याच्या मायंडाक आयली. आनी त्यांनी हे जाणून त्यांनी आमच्या आज ह्या इंटरनेट जगाक हेची नेसेसिटी आसा म्हणून स्काय नेट अशी आमच्या फॅसिलिटी दिली. आनी आमी त्यांचे एक फर्स्ट डोनर आसा हांगा तो त्यांचे आमी अभिनंदन करता, तांकां थँक म्हणटा. आनी हेचे फुडें ताका आमी उज्वल अशें भविश्य लावो अशें आमी म्हणटा. आमी हांगाचे हांव एक आसा आमी खूब वर्सांचे आमी एक कार्यकर्ते बीजेपीचे फावंडर मेंबर. आतां ते कितें तरी प्रत्येकाक कितें तरी आशा आसता. त्यांनी आमकां हांगा दिल्या सगळ्यांक कितें डोनेशन अशीच आशा फुडें आमी दवरता की कितें आमकां कितें दिवपाचें हेजे फुडें सुद्दां. आनी तेजे देवा कडेन आनी आमी सुद्दां सगळें मागता की तो कितें ताका कितें ड्रिम्स आसा तेजी सगळी फुलफील जातली अशें आमी देवा कडेन हांगा आमचो महादेव आसा, आमचो कुलदेव आसा, आमचे हे आसा आनी आमी म्हणटा की तेजी ड्रिम्स आसा ती फुलफील जावची अशी आमी आशा धरता. आनी अशेंच तांकां